नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मदीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. बिरेस्तारा सकाळी जिल्लो पंचायतीचो सोंपलो प्रचार. 20 तारखेक जातले मतदान. वेंचणुकेंत कोण मारतलो बाजी आनी कोणे केल्या कितली मेहनत थारतले 22 तारखेच्या मतमोजणे उपरांत. जिल्लो पंचायत वेंचणूक 20 डिसेंबराक 8,69,000 मतदार करतले मतदान. लोकांच्या मतदानांचेर थारतलो उमेदवारांचो फुडार. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर 4,000 पुलीस केल्यात तैनात. उत्तरेत 1,652 जाल्यार दक्षिणेत 1,811. कायदो आनी सुवेवस्था इबाडची न्हय म्हूण उखल्ल्यात पावलां. किल्लपाल दाबाळ पंचायत वाठारात वागोण सेजा वेदांता कंपनीच्या ई-लिलाव खण मालाची येरादारी आडयली कामगारांनी. आमकां कामार घेयात उपरांतूच खण येरादारी करात सुरू. कामगारांची मागणी. कोकण रेल्वे महामंडळान रेल्वे स्टेशना लागसार आशिल्लो आख्याम वाठारांतलो फुटब्रिज केलो बंद. टॅक्सीकारांनी उक्तायली तिडक. थळाव्या आमदारान प्रस्न सुटावो करपाचें दिलें आश्वासन. विज्ञान फकत पाठ्यपुस्तका पुरते ना. मर्यादित विद्यार्थ्यांक नवी संकल्पना संशोधन शास्त्रज्ञांक तांच्या प्रयोगात आयिल्ले प्रस्ना बाबतीत मेळटली म्हायती, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. आता पळयात खबरो विस्तारान. शेनवारा 20 तारखेक आशिल्ल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीरचो प्रचार बिरेस्तारा सकाळी 8 वरांचेर सोंपलो. जिल्लो पंचायतीच्या वट्ट 50 मतदार संघा खातीर 8,69,356 मतदार मतदान करतले. दोनूय जिल्लो पंचायतीत दादल्या परस बायलां मतदारांचो आंकडो चड आसा. ते खातीर बायलां मतदारांची मतां निर्णयाक थारतली. सोमारा 22 तारखेक मतमेजणी जातली. जिल्लो पंचायत वेंचणूक शेनवारा 20 तारखेक जातली. ते खातीर उत्तरेत 658 जाल्यार दक्षिणेत 626 मतदान केंद्रां आसात. उत्तर गोंयांत 25 मतदारसंघा खातीर 4,40,199 मतदार आसात. जाल्यार दक्षिण गोंयांत 25 मतदारसंघा खातीर 4,29,157 मतदार आसात. देखून पुराय गोंयांत 8,69,356 मतदार मतदान करतले. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर सत्ताधारी भाजपा सयत विरोधी पक्ष काँग्रेस, आप, आरजीपी आनी गोवा फॉरवर्ड ह्या राजकीय पक्षांनी नेटान प्रचार केलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सयत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकानूय नेटान प्रचार केलो. मंत्री तशेंच आमदारांनी लेगीत आपापल्या मतदारसंघात प्रचारा कडेन लक्ष केंद्रीत केल्लें. आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोडलो जाल्यार हेर पक्षाचे फुडारी प्रचाराक येवंक ना. अरविंद केजरीवाल हांणी 3 दीस आप पक्षाच्या उमेदवारां खातीर प्रचार केलो. जाहीर प्रचार सोंपिल्ल्यान वेंचणुकेंतले उमेदवार आतां व्यक्तिगत प्रचाराचेर भर दितले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत इतले दीस जाले जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो प्रचार बरोच नेटान चलिल्लो. बिरेस्तारा सकाळी 8 वरांचेर ह्या सगळ्या पक्षांच्या प्रचाराचो वेळ सोंपलो. आता 20 तारखेक जिल्लो पंचायतीचे मतदान जावन लोक कोणाक कितल्या मतांनी कौल दितले हे आता सगळे 22 तारखेच्या मतमोजणे उपरांतच थारतले. गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक फकत फाल्यांचो 21 दीस उरला. ह्याच वेंचणुके वयल्यान पक्षाक 2027 लेगीत पिक्चर दिश्टी पडटले अशेंय म्हणपाक अतिताय जावचें ना. जिल्लो पंचायतीच्या वट्ट 50 मतदारसंघा खातीर 8,69,356 मतदार मतदान करून पक्षाचे भविष्य थारायतले. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर सत्ताधारी भाजपा सयत विरोधी पक्ष काँग्रेस, आप, आरजीपी ह्या राजकीय पक्षांनी नेटान प्रचार केलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सयत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकानूय नेटान प्रचार केलो. मंत्री तशेंच आमदारांनी लेगीत आपापल्या मतदारसंघात प्रचारा कडेन लक्ष केंद्रीत केला. भाजपान ह्या फावटी साश्टीत अपक्ष उमेदवारांक तेंको दिवन फाटल्या दारांतल्यान वचपाचें थारायला. आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोडलो जाल्यार हेर पक्षाचे फुडारी प्रचाराक गोंयांत येवंक ना. अरविंद केजरीवाल हाणें 3 दीस आप पक्षाच्या उमेदवारा खातीर प्रचार केलो. मात विरोधी पक्ष प्रचाराच्या निमण्या खिणा मेरेन फकत झगडत रावले. आता प्रश्न येता तो फ्रेंडली फायटाचो. कोल्हे आनी मोर्जे वाठारात गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस ह्या दोनूय सिटांची बरीच चर्चा पळोवपाक मेळ्ळी. भाजपाक हारोवपा खातीर ही युती केली खरी, पूण ह्या फ्रेंडली फायटाच्या नांवान खोल्ले सिद्धेश नायकाक मतां फारोवपाक सोंपें जालें काय हो चिंतपा सारको प्रस्न.
आणि हो आरोप युतीत नाशिल्ले विरोधी पक्षच करतात. शिरोडा मंत्री सुभाष शिरोडकारान आपले धुवेक जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या रिंगणात देवयला. आपल्या धुवेक जैतिवंत करपा खातीर सुभाष भाऊन स्वता घराघरांनी वचून प्रचार करतानाय दिश्टी पडटालो. या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत मात मोगो पक्षाक बरोच धपको बसला. फाटल्याक गेल्ले विधानसभा वेंचणुकेत फोंड्या मतदारसंघात फकत 70 मतांनी हारिल्ले डॉक्टर केतन भाटेकारान आता शिव सोडून आपल्या एका वांगड्याक घेऊन विमानात बसला. तशेंच ह्या वेंचणुकेत ताणें स्वतंत्रपणान लढो दिवपाचें लेगीत जाहीर केला. काँग्रेस आरजीपी गोवा फॉरवर्ड हे सगळे भाजपाक हारावपाक नेटान धोल बडयत एकटे आयिल्ले. मात तांच्या ह्या महागठबंधनाक रोखडीच नजर लागिल्ल्याचेय पळोवपाक मेळ्ळे. ह्या पक्षां मदीं बरीच कोफुसांवां पळोवपाक मेळ्ळी आनी आरजीपीन आपलो उजो हात आनी नाल्ला पासून वेगळो केलो. गोवा फॉरवर्डाच्या विजयान काँग्रेसीच्या फुटीर आमदार इजिदोर फेर्नांडीसाक गोवा फॉरवर्डात घेतिल्ल्यान आरजीपीन महागठबंधनाक राम राम केलो अशी चर्चा जाली. कारण कितें आसूं पूण हे चड तेंप महागठबंधन उरूंक ना हें मात तितलेंच खरें. ह्या वेंचणुकेत आरजीपीन 30 उमेदवार रिंगणात देवयल्यात. आरजीपीक सदांच क्रिस्तावांची मतां चड आसात अशें वळखतात. पूण ह्या फावटी मात साश्टीत आरजीपीन फकत 4 उमेदवारांक दवरून खंय तरी साश्टी दुर्लक्ष केल्ल्याचेय मुखार येता. भाजपा फाटल्यान आरजीपीनय आतां साश्टीत फाट केली काय हें एक कुवाडें. एके वाटेन मुख्यमंत्र्यान आपली पार्टी खंय कमी पडटा थंय प्रचाराचो नेट धरिल्लो दिश्टी पडटा. दुसरे वाटेन युती आशिल्ल्या पक्षां मदीं फ्रेंडली फायटा वयल्यान उतरांचे गैर चालूच आसा. आप पक्षाचे साश्टीत 2 आमदार आशिल्ल्यान साश्टीतल्या हेर मतदारसंघात तांचे लक्ष आसतले. मजगती आरजीपीन युती सोडून एकलो चलो भुमिकेक गोंयकार साथ दितलो काय हे एकला चलो भाजपाक जैतिवंत करपाचे कारण थारतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत 20 डिसेंबराक 50 जिल्लो पंचायत मतदारसंघात मतदान जातले. ह्या फाटभुंयेर कायदो आनी सुवेवस्था इबाडची न्हय म्हूण पुलीस खात्यान कडक बंदोबस्त दवरला. हे खातीर पुलीस खात्यान पुलीस स्टेशन, येरादारी विभाग, सुरक्षा विभाग आनी हेर विभागांतले मेळून सुमार 4000 पुलीस अधिकारी आनी कर्मचारी तैनात केल्यात. उत्तर गोंयांत 1652 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 1811 पुलीस तैनात केल्यात. दोनूय जिल्ह्यात मिळून 1238 मतदान केंद्रां आसात. तातूंत उत्तरेत 658 जाल्यार दक्षिणेत 625 मतदान केंद्रां आसात. ह्या मतदान केंद्रां खातीर तशेंच वेंचणुके खातीर गोंय पुलिसांनी कडक बंदोबस्त दवरला. उत्तर गोंयांत जिल्लो पंचायत मतदान केंद्रां खातीर क्षेत्रीय पुलीस अधिकारी, फ्लायिंग स्क्वॉड, स्केटर अधिकारी म्हूण वेगवेगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यां सयत पुलीस कर्मचारी तैनात केल्यात. हाचे अतिरिक्त मतदान केंद्राचेर मतमेजणी आनी हेर वाठारांत पुलीस तैनात केल्यात. उत्तर गोंयांत 1 अधीक्षक, 5 उपअधीक्षक, 37 पुलीस निरीक्षक, 48 उपनिरीक्षक, 171 सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षक, 212 पुलीस हवालदार, 832 कॉन्स्टेबल आणि 346 होमगार्ड मिळून वट्ट 1652 कर्मचारी तैनात केल्यात. दक्षिण गोंयांत मतदान केंद्राचेर 1 पुलीस अधीक्षक, 5 उपअधीक्षक, 18 पुलीस निरीक्षक, 46 उपनिरीक्षक, 46 सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षक, 200 पुलीस हवालदार, 1210 कॉन्स्टेबल आणि 285 होमगार्ड मिळून वट्ट 1811 कर्मचारी तैनात केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. किल्लपाल दाबाळ पंचायत वाठारांतल्या वागोण सेजा वेदांत कंपनीच्या ई-लिलाव खण मालाची येरादारी कामगारांनी आडयली. आमकां पयलीं कामार घेयात उपरांतूच खण येरादारी सुरू करात अशें कामगारांचें म्हणणें. मजगती सरकारान लायिल्लो FC टॅक्स फाटीं घेतले उपरांतूच मालाची येरादारी सुरू करतले अशी शिटकावणी ट्रक धनियांनी दिल्या. किल्लपाल दाबाळ पंचायत वाठारांतल्या वागोण सेजा वेदांता कंपनीच्या ई-लिलाव खण मालाची येरादारी कामगारांनी आडयली. खण येरादारी आमकांय सुरू जाल्ली जाय, मात फाटलीं 4 वर्सां जालीं 52 कामगारांची कोण चवकशी करिनात. आमकां अर्द्या पगाराचेर दवरल्यात. कामगारांचो प्रस्न सुटावो केल्या बगर खण येरादारी सुरू करचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें अशें कामगार सांगतात. आमकां पयलीं कामार घेयात उपरांतूच खण येरादारी सुरू करात अशी मागणी कामगारांनी केल्या. मजगती सरकारान लायिल्लो FC टॅक्स फाटीं घेतले उपरांतूच माला
मालाची येरादारी सुरू करतले अशी शिटकावणी ट्रक धंद्यांनी दिल्या. ना ट्रान्सपोर्ट आमकांय चालू जाल्लो तो आनी सगळें आमकांय सुरळीत जाल्लें जाय म्हणून आमकां एक आमी आतां 4 वर्सां जाले. थोडे भुरगे आमी 4 वर्सां, आमी 2 वर्सां घरा बसयल्या, कंपनी हाफ सॅलरीक बसयल्या. आतां 4 वर्सां जालीं आमी कंपनी कडेन हेजे कडेन आमचे कंपनी कडेन उलोवपा की बाबा एंगेज कर म्हणून कंपनी आमकां एंगेज करता म्हणून आतां 4 वर्सां जालीं. तशेंच आमी हेकाय मेळ्ळे, आमच्या MLAक मेळ्ळे, CMाक मेळ्ळे. CMान एश्युरन्स दिलो की जो पर्यंत आपूण एक्टिविटी चालू करिना तुका घेयना तेन्ना. म्हणून आतां आयको येयलें की ट्रान्सपोर्ट चालू जाता म्हणून. आनी पयर आमी फाटल्या हितूर आमची एक मिटींग जाल्ली, अंगणवाडी जाल्ली तेन्ना आमी CMाक मेळ्ळे. CMान कितें सांगलें की जो पर्यंत तुमचो इश्यू आहा पळय न्हू तो आपूण सॉल्व केल्या शिवाय आपूण ट्रान्सपोर्ट चालू करिना. आनी आयज आयको येयलें की ट्रान्सपोर्ट चालू करता म्हणून. आनी हे एश्युरन्स आमकां आमचो MLA म्हणजे सभापती त्याचे उजिरूच जाल्लें की तुमी हेका ट्रान्सपोर्ट चालू करचे तुमकां सगळें एंगेज करता म्हणून. आनी आज पळय जाल्यार ट्रान्सपोर्ट चालू करता. आनी आमी आतां कितले आमी 4 वर्सां जालीं घरा आसा, अजून कोण आमची चवकशी करना. आमी म्हणटा कितें बाबा काम ना जाल्यार आमकां आमोणे एक प्लांट चलता आमचो, एक बिचोले चलता, खंय तरी एंगेज करा आमकां. आतां 4 वर्सां जालीं आमी घर काडटा, हाफ सॅलरी काडटा. आनी हांव कंपनी सांगता आयज घेता फाल्यां घेता आनी ट्रान्सपोर्ट केलो जाल्यार आमकां म्हटल्यार फुडलो विचारून आमचो कांय करिना. हांव म्हणटा पळय मॅनेजमेंटान आतां कंपनीचे खुबशे चलता, प्लांट चलता, आमोणे चलता, बिचोले चलता, खंय एडजस्ट करपा आता कितलेशे भुरगे आतां कॉन्ट्रॅक्टर चलता. कमी ते तूं जर हे कॅल्क्युलेट करीत जाल्यार आमोणे कमी ते 500-600 कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी 52 तांकां भुरगे एडजस्ट करपाक कांयच न्हू, एका दिसान जाता एडजस्ट करपाक. पूण कंपनी आतां कित्याक करिना मॅनेजमेंट आमकां कांय कळना. काल आमी मरे मिटींग घेतिल्ली सावड्ड्या, तेन्ना आमी थंय थारायल्लें आसा की FC टॅक्स म्हणून तो आमकां लायिल्लो आसा. आमी शेजावा कडेन उलयले तेन्ना FC टॅक्स लावूं नाशिल्लो. आतां तो जो आसा तो 10 वर्सांच्या गाडया वयल्यान स्लॅब आसा. सो 20 इयर्स. सो 20 इयर्स आमची मेन म्हणल्यार 14 वर्सां जाली गाडयोच बंद आसा. व्हेकल ट्रॅकिंग सिस्टम ट्रॅक केलें जाल्यार कळटलो की गाडी कितली चल्ल्या म्हणटा त्यो. तेन्ना आमी अश्योच गाडी स्क्रॅपाची परिस्थिती आयिल्ली आसा आमची. तेन्ना आमकां खंय तरी एक्सटेन्शन दिवपाक हें मुख्यमंत्र्या कडेन मागिल्लें आसा फाटीं. आमी रिप्रेझेंटेशन दितलें मागीर. सो आमचो FC टॅक्सा लागून आनी जे रोड टॅक्साचे जे ताणें आमकां 2 वर्सांचें माफ म्हणून काडिल्लें नोटिफिकेशन, तें नोटिफिकेशन आसा पूण भानगड अशें जाल्यार की हातूंत RTOक तें फीड करून ना. सो तें लोकांक एप्लिकेबल जायना, लोकांक टॅक्स भरचो पडटा. सो आमी हे दोनूय टॅक्स हें जाले शिवाय आमी सद्याक ट्रान्सपोर्ट चालू करपाचो ना अशें काल आमी दोन्ही टॅक्स कमी केले शिवाय FC टॅक्स म्हणटा आमकां ताणें सांगलें रिवर्स करता म्हणून सांगलां CMान. सो कालूय म्हाका मेसेज आशिल्ली पणजेच्यान की FC सद्याक कोड लागिल्लो आसा तेन्ना आपूण तें नोटिफिकेशन आतां इश्यू करूं शकना. सो आफ्टर इलेक्शन आपूण करता अशी काल मेसेज आशिल्ली. कामगारांक अर्दो पगार मेळटा. जेन्ना सगळे सुरळीत जातले तेन्ना तांकां कामार घेतले म्हूण सांगलां. 1 म्हयन्या खातीर कामाक येवन परत तांकां घरा बसप योग्य न्हय. 1 म्हयन्या खातीर काम करपाक 10 लोक लागता, 52 कामगारांक घेवपाक शकना अशें कंपनीचो अधिकारी सांगता. आमी ट्रान्सपोर्ट करता मग सगळ्यांक फाफा जाल्लें आसा. म्हळ्यार काल ट्रकवाल्यांनी सगळ्यांक सांगलेलें आसा म्हणून हे कामगार हांगा आयले आसा. कामगारांक ऑलरेडी आमी सांगलेलें आसा तांकां हाफ सॅलरी मेळटा, तांकां सांगलेलें आसा जेन्ना आमचें सगळें सुरळीत चालू जातलें तेन्ना आमी तांकां कामाक घेतलें म्हणून. आतां हें इल्लेशें 1 म्हयन्या खातीर कामाक घेवन मागीर परत घर बसप योग्य न्ही म्हणून आमी तेंचेर विचार केलो नाशिल्लो. 1 म्हयन्यान घेवप आनी परत घर बसप योग्य न्ही. पण त्यांचा विचार जाता न्हू त्यांचो विचार कामगारांक. जातलोच न्ही. खंय आतां एकच बिचोली मायन चालू जाल्ली आसा. आतां आमी कुडणे मायन घेतलेली आसा तेन्ना कुडणे मायन चालू जाता तेन्ना त्यांचो विचार जावपाक शकता. हें काम करपा खातीर 10 लोक लागता. सो ते 52 लोक आसा ते सो ते 52 घेवपाक मेळपाचें ना. 10 जाणां घेतले जाल्यार इनजस्टीस जाताले 42 लोकांचे. आमी शेजारच्या 6 नंबर गेटीचेर आसा आनी जे जाग्यार हांगा ट्रान्सपोर्टेशन जाल्लो जो हांगा न्यायालया प्रमाणे जो लिलाव जाल्लो आनी ऑक्शन जाल्लें आनी ऑक्शन मालाचो ट्रान्सपोर्ट आसलेलो. जेन्ना हे कामगार हांगा 58 आशिल्ले तितले 52 उरले आनी उरलेले कामगार ज्या 52 कामगारांक हांगा सांबाळून घेवची म्हण तेंची कामगारांची मागणी आसा. जो पर्यंत आमकां कामगारांक सांबाळून घेयना तो पर्यंत आमी ऑक्शन करपाक दिवचें ना हें सांगलेलें आसा. ह्या संदर्भात आमी जेन्ना राम सावंता कडेन उलयले, जो मॅनेजर आसा तेजे कडेन उलयले, तेणी सांगलें की हांगा कामगाराची गरज ना, फक्त 10 जाणां 1 म्हयन्या खातीर तो ऑक्शन आसा. तेन्ना आमी तेंचे कितें आहा तें मागीर चिंततले अशें तेणी सांगलेलें आसा. पूण कामगारांनी मागणीचेर एक रावल्यात ते कितें म्हणून हांगा आमकां जो पर्यंत तुमी सांबाळून घेयना बाकीचे तुमचे कडेन आनी युनिट आसा त्या युनिटान आमकां 52 कामगार जे आसा कितले ते पण हाफ सॅलरीचेर रावतले तेन्ना कंपनीन आमकां सांबाळून घेवचें आमचो विचार करचो अशें तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर सेतामय वयल्यान एकनाथ खिडेकर. कोकण रेल्वे महामंडळान मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या आख्या वाठारांत आशिल्लो आदलो फुटब्रीज भौशीक वापरा खातीर असुरक्षीत आशिल्ल्यान बंद केलो. फुटब्रीज बंद केल्यान व्हड अर्थीक लुकसाण सोंसचें पडटा. देखून थळाव्या टॅक्सीकारांनी आमदार दिगंबर कामतीची भेट घेतली. उपरांत थळाव्या आमदारान घडणूक थळार भेट दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करतले अशें आश्वासन दिलां. पळयात पुराय बातमी.
कोकण रेल्वे महामंडळ मडगाव रेल्वे स्टेशनाच्या आख्या वाठारात आशिल्लो आदलो फुटब्रिज बंद केल्ल्यान थळाव्या टॅक्सीकारांनी बोवाळ केलो. फुटब्रिज बंद केल्ल्यान व्हड आर्थीक लुकसाण सोंसचें पडटात. देखून थळाव्या टॅक्सीकारांनी आमदार दिगंबर कामतीची भेट घेवन घडणुकेची सविस्तर म्हायती दिली. उपरांत थळाव्या आमदारान घडणूक थळाव वचून पळोवणी केली. हे विशीं संबंधीत अधिकाऱ्याकडे चर्चा करून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतले अशें आश्वासन मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिले. मजगतीं गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय आनी IIT हांणी सादर केल्ल्या संरचनात्मक स्थिरताय अहवालात हो पूल असुरक्षीत थारिल्ल्यान हो पूल बंद करपाचो निर्णय घेतला. कांय मिटरां पयस पर्यायी पायापूल पयलींच बांदला, ताका लागून प्रवाशांच्या हालचालीचेर परिणाम जावचो ना अशें कोकण रेल्वेचे प्रादेशीक सरवेवस्थापक बबन घाटगे हांणी स्पश्ट केलें. तशेंच कोकण रेल्वेन हो असुरक्षीत पूल मोडून ह्या सुवातेर नवो पूल बांदपाचो प्रस्ताव मांडला अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. तो प्रश्न जाला पळय सगळ्यांच्या पोटाचेर येयल्लो आसा. मेन म्हणल्यार कशें आसा, पत्रे मारलेले आसा आनी ब्रिजूय बंद केल्लो आसा. आयज स्थानीक लोक सगळे आनी हे सगळे जमला पळय हांगा ते सगळे लोकल जे ह्या स्टेशना वयल्यानूच पोट भरता आपले. आयज जेन्ना अशें कितें जालें न्हू, खूब त्रास जातले आमच्या पोटाक. कित्याक आयज अशें जालें कोविडाचो टायम आतां दिसपाक लागलो आमकां हांगा पळोवपाक गेल्यार. कित्याक लोक कोण येना काय येना अशें. आमच्या आतां तुमकांय देव बरें करूं म्हणल्यार तुमी टायम काडून आमच्या बद्दल येयले म्हणून हांगा. आमकां आतां आमदार येयलो, आमदारान सांगला कितें आपूण तेंचे कडेन उलयता, जॉयंट मिटींग घेता आनी घेता आनी जॉयंट मिटींग घेवन आमकां सांगलो म्हणून सांगला. सो आमकां बसून हें करतलो. सो आमकां आमदाराचेर पूर्ण विश्वास आसा आनी आमदाराचेर करतलो म्हणून आमकां खात्री आसा. कित्याक तेच्या खातीरूच आयज हांगा डेव्हलपमेंट जावं कितें करता पळय ते तेच्या वयल्यानूच चल्लेलें आसा. कितें आमच्यो गाडयो आसा किंवा कोणाची शॉपां आसा कितें करता पळय आमदारा खातीरूच आमचें सगळें पोट जाल्लें आसा. आनी आमकां इतली खात्री आसा आमदार हेजेर सोल्युशन काडटलो आनी आमच्या सगळ्यांक एक परतो आसा तसो परतो स्थानीक आसा लोकांक आसा तसो पोट भरपाक परतो चान्स मेळटलो म्हणून आमची इतलेच मागणी आसा तुमचे कडच्यान सुद्दां. जाता तितलो बेगीनच्या बेगीन हें जावपाक जाय. कित्याक सांग, खूब जाणांनी आपल्यो गाडयो घेतला, कोणान दुकानां घेतला, कोणाचें पोट हेजे वयल्यान चल्लेलें आसा. बारीक वेवसाय आसा हेजे वयल्यान आनी रेल्वे वयल्यान आमचें पोट चलता. सो हांव मागता हेजे कडच्यान आमदारा कडच्यान परते मागता कित्याक बेगीनच्या बेगीन सोल्युशन काडचो आनी हेजेर आमचें सगळ्यांचें पोट परते आसा तशें चालू जावचें. कित्याक खूब जाणांची ल्हान भुरगीं आसा कितें आसा तेंचें पोट चलपाक जाय. कित्याक आतां हो पीक सिजन, ह्या टायमार अशें जालो म्हणल्यार आमचो पोट खंय तरी हे जाल्लो आसा. कित्याक सगळ्यांक लोनार गाडयो आसा, कोणाची हेजे न्हू, बारीक वेवसाय हांगाच्यान लोक वयर सरलेले आसा. फूट ब्रिजाचो आमकां कांयच बेनिफीट ना आमकां ह्या सायडीच्यान. कित्याक तो फूट ब्रिज कनेक्टेड टू सगळ्यांक आसा, फ्रंट सायड बॅक सायड सगळें आसा. तो जो आसा पळय तेजे जे स्लोपिंग आसा पळय ते आमकां कांयच ना फायदो. घरांची शॉपवाल्यांची किती डिफिकल्टी आसा आनी कित्याक लागून हे दोन गजाली आसा. एक, रेल्वेन हांगा पत्रे मारले सगळ्यांक. हांव चेअरमॅना कडेन पयर उलयल्लो जेन्ना पत्रे मारता तेन्ना ताका हांवें सांगिल्लें तुमी पत्रे मारपाच्या वाट्याचे जाळी मारा. ते म्हणटा आमकां प्रोटेक्शन करपाक जाय, कोणी येता वता हें करता अशें जावपाक जायना. ते पॉयंट तांचो सारको आहा. पत्रे जाल्यार ते ब्लायंड जाता, तांकां हेवटेचें कांयच दिसना, तावटेच्या लोकांक कांय दिसना. हांगा दुकानां आसा, टॅक्सी आसा, रिक्षा आसा, ते आपलो पोट भरता. म्हणजे एक सोल्युशन ताका पत्र्या वाट्याच्यो जाळी मारप हें एक. दुसरें तांणी आतां फुटब्रिज बंद केला बिकॉज ऑफ सेक्युरिटी रिजन. म्हणजे तो ब्रिज वीक आसा असो तांकां रिपोर्ट मेळ्ळा. हांवें रिपोर्ट पळोवना पूण तांकां फाल सांगपाना ते. तांकां सांगला IIM मद्रास आनी IIT मद्रास आनी इंजिनियरींग कॉलेजीन तांकां रिपोर्ट दिला तो लोडिंग चड जालें जाल्यार तो जावपाक शकता. ताका एक सेकंड ऑप्शन इज तो ब्रिज मोडप, त्या ब्रिजा जाग्यार दुसरो ब्रिज तांणी बांदप. हो एक प्रश्न. तिसरें तांचें हो एक्सेस ओपन दवरप. आनी एक तांची मागणी आसा की तो पर्यंत तो ब्रिज जायना तो पर्यंत धाकलो ब्रिज चालप. धाकल्या ब्रिजा वयल्यान गेल्यार परत त्याच ब्रिजाचेर वचपाना ते ना सर, ते पत्रो लायलो जाल्यार सकयल वचपाक Bridge will be closure, the footbridge. Yeah, this footway bridge existing, not the new one. It was constructed way back in 97-98, and we have done a structural stability analysis of this report through Goa Engineering College as well as IIT, and both the institutes have given a report that structurally this footway bridge is not safe. It's unsafe. And it should be stopped for public use. So accordingly, Konkan Railway has taken a decision to close this footway bridge with effect from 16th night, and it has been closed down for the passenger movement. In fact, in lieu of this footway bridge, we have constructed one new footway bridge which is wider than this existing one, and it is having a lift on one side and ramp on the other side. It is not having any staircase or anything. So there's a lift and a ramp on the other side.
So, and it's connecting all the platforms of the Madgaon station. So, and it's very convenient also, and it's not far off from this existing existing footwear bridge, which has been closed down. So, passengers can very well make use of that new FOB for their movement. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. राज्य सरकारावतीन आयोजित केल्ल्या मनोहर पर्रीकार विज्ञान महोत्सवाक लागून विद्यार्थ्यांक प्रेरणा मेळटली. विज्ञान हो विशय फकत पाठ्यपुस्तक वा प्रयोगशाळे पुरतो मर्यादित ना, हे ह्या महोत्सवाक लागून समजून येतलें. महोत्सवात 18 सुवातांचेर 19 शास्त्रज्ञ 2000 परस चड विद्यार्थ्यां कडेन संवाद साधतले. हाका लागून विद्यार्थ्यांक ह्या मेळावेली नवी संकल्पना, संशोधन, शास्त्रज्ञांक तांच्या प्रयोगात आयिल्ले प्रस्न, ताचेर काडिल्ले उपाय अशा खुबशा गजालींची म्हायती मेळटली, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. The science today shapes almost the every part of our lives, from how we understand nature to how we design solutions for society. The platforms like Manohar Parrikar Vigyan Mahotsav reminds us that the science not limited to textbook or laboratories. It begins with a curiosity and grows through questioning. Goa has contributed meaningful to India's scientific journey. We recall with pride Gomanta Bhushan, who is amongst us Dr. Anil Kakodkar, whose leadership strengthened the India's capability in the strategic and energy-related technology. He also remember Dr. Raghunath Ananta Mashelkar, whose work connected the research and industry and the public purpose. Dr. Damodar Dharmananda Kosambi, and whose analytical approach reshaped thinking across the disciplines. Their journey shows how scientific thinking can influence the society, far beyond the academic boundaries. To encourage the research and original thinkings amongst the young scientists, the Manohar Parrikar Yuva Scientist Award, carrying the cash prize of ₹5 lakhs, has been instituted. This award has been effective to value innovations and scientific excellence, and to motivate the young researcher to pursue the rigorous and meaningful work. Do not hesitate to explore, to face the uncertainty. The every efforts contributes to learning. The teachers and mentors, they play an important role in shaping the journey by encouraging the critical thinking and experimentations. The educators helps the transforming the curiosity into capability. I extend my appreciation to all the teachers and who continue to guide the students towards the thoughtful and responsible inquiry. बेतूल वाठारांतल्या ONGCत वेल्डिंगाचें काम सुरू आसतना अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. इंडी एनर्जी वीक कार्यावळी निमतान काम सुरू आशिल्लें. हे घडणुके विशीं उजो पावलपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत तांच्यांनी घडणूक थार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान ह्या घडणुकेंत जिवीतहानी जावंक ना. मजगती वेल्डिंगाची किट उसळिल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास उजो पावलपी दळान उक्तायलो. डंपर असो धुवर जालो न्ही, सामकें काळें जावन पडलें. आमी भिले हांगा हे कितें जालें काय म्हणून, आनी हेमी म्हाका दिसता तेंचे सेफ्टी बिफ्टी कांयूच ना. इतलो धुवर न्ही, आख्खे काळे जावन पडले. आनी अशें दिसलें की तेमी आतां बाबा वयन दिसा आतां इतलें काम करची फायर ब्रिगेड पयलें काय ना, मडगांवच्यान ते खंयच्यान फायर ब्रिगेड येवन ते उज्याचेर कंट्रोल हाडला. इवन आतां लोक कितलो कामां आतां 1,500 वयर लोक कामां, तेमकां सेफ्टी कितें तरी जाय न्हू. आनी ते अशें तर जाय जाल्यार आमकां भिरांत येता ही आतां गांवां कितें तरी जायत जाल्यार. सो कितें इंजर्ड बी कितें जाले कितें कळ्ळां तुमकां? इंजर्ड जाली म्हणून काय ते भितर काय कोणा वचपा दिना तेमच्या तेच. आतां आमकां भायल्यान जो धुवर इतलो जालो पळय न्ही, सामको काळे सामके पेटोवन पडले. आतां भितर कितें जालें तो कोणाक काय खबर ना. आतां तेमचे स्टँड बाय कितें फायर ब्रिगेड आसा ती कितें जालें काय कोण जाणा. पूण तेंगे आसा जाल्यार भायर साकून हाडूंक पडटा आसलें तेंकां. ही म्हाका काय खबर ना. तेमची ते आसा काय ब्रेक डावन जाल्यार ना जाल्यार जालें आसतली गाडी ब्रेक डावन. एक्चुअली तेमी नवी फायर ब्रिगेड हाडली दिसता, एक टायमार दवरली तेमी. आतां तेमी मडगांवच्यान आनी खंयच्यान फायर ब्रिगेडी आमी सावरकाट्याच्यान येयले आसतले फायर ब्रिगेडी. म्हणजे उजो बरो जालो, व्हडलो उजो, म्हणजे असो प्रचंड उजो जालो सामको. धुवर आनी काळ आमकां भिरांत दिसली बेतलान. आतां हे कितें जायत काय म्हणून, हेजी किटला आमचेर पडत काय म्हणून तेजेर कंट्रोल हाडले दिसता तेमी. धुल्ला आनी आवाज प्रदुशणाक लागून आतां पिळगांवचे थळावे सामके बेजारल्यात. ह्याच प्रकरणाचो निशेध करपा खातीर बिरेस्तारा थळाव्यांनी सारमानस वाठारांतली मीन येरादारी आडावन रस्त्यार देंवले. आमकां फक्त सरकारान ह्या त्रासांतल्यान मुक्त करचें आनी थाकाय दिवची, अशी मागणी थळाव्यांनी सरकारा कडेन केल्या. पळयात. फाटली 2 वर्सां जाली पिळगांव वाठारात चलपी मीन येरादारी थळाव्यांक पिडपाक लागला.
ह्या मेन येरादारीक लागून जावपी त्रासा विशीं थळाव्यांनी कितलेशेच फावटी संबंधिताक कागाळी लेगीत केल्यो खंय, पूण अजून मेरेन कसलीच हालचाली नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायला. ह्या मिनाचो आमकां कसलोच फायदो ना, फकत आमच्या भलायकी कडेन खेळ चल्ला, तशेंच सैमाची नाशाडी चल्ल्या. आतां तर वाठारांत तो क्रशर बसयल्ल्यान आमची न्हीद लेगीत खोळोवन दवरल्या. आमी न्हिदपाचें केन्ना, आमी जगपाचें कशें, फुरियोस जाल्ले पिळगांवचे थळावे जाप मागतात. आज ह्यो फाटलीं 2 वर्सां जाली मायनींग चालू जालां हांगासर, पूण कसलीच हांगासर तेंच्यांनी जी लोकांची धुल्ला बद्दल जी सोय करून वाड्या लोकांक जो त्रास जाता तेजेर कांयच अजून अशी जबाबदारी अशी घेवंक ना. आयज सकाळीं आमकां आडयले तेन्ना सांगलेलें आयज मशीन येतलें, धुल्ल्याची सोय करता आमी, धुल्लो हे करा. आनी अशें जें पाणी 3 जाणां मारता पळय लोक, हांगा कामाचे फेरयेचे लोक कितलोसो फेरयेक वयता. जो लोक आमकां डेली दुसरे दिसा सकाळी फेरयेन दाखयता गाडयो आपल्यो, की त्यो गाडयो तांबड्यो जाल्ल्यो आसता, ते परत गाडयो कश्यो घेवन वयतले ते लोक फेरयेनसून. ते लोक आमी म्हणटा तुमी कितें करता रे बाबा, तुमी गांवचे लोक आसून इतलो धुल्लो तुमकां जाता, तुमी कितें करता. म्हणून आमी सरकाराक आतां इतली सांगून इतली निवेदनां दिवन सुद्दां कोण आमचें लक्ष दवरूंक ना. आतां आमचें सांगणें आसा की जाता तितल्या बेगिना हेचेर सरकारान तोडगो काडचो. तुम्ही हांगासर ट्रान्सपोर्टाक 8 ते 6 म्हणून सांगलेली, पूण आतांच 15 दीस जाले कोड ऑफ कंडक्टाचो फायदो घेवन सकाळी 6 ते सांजची 6 पर्यंत ट्रान्सपोर्ट केल्लो आसा. पूण त्याच बरोबर तेजी जी कितें पळय धुल्ल्याक लागून प्रदुशणाक लागून कसलीच सोय केल्लेली ना. आयज हो भितर एक क्रशर बसयल्लो आसा, जो क्रशर आता सबंद गांवांत तेजो आवाज जाता, पिळगांव पर्यंत जुव्या पर्यंत सगळ्याक आवाज तेजो जाता. पूण हो जो क्रशर हाडून हांगा बसयलेलो आसा, खंय लोक वस्ती लोकांच्या मदीं बसयलेलो आसा, तेजो कोणूच आयज हे करिना. पंचायतीक दिले निवेदनां, पंचायती लक्ष घालिना. सरकार काय पडलेलेच ना. आयज सकाळी एक गाडयेचेर हे सुद्दां ताडपत्री सारकी नसलेली, त्यांचे एक ऑफिसर आले, ताका आमी दाखयले तेन्ना ते तांकां तापोवन काडटा. फायदो कितें आसा? अशेंच जर हे चल्लेले रावले जाल्यार आमी जगपाचें कशें? ही झाडां पेडां पळय कशी तांबडी जाल्लेली आसा. लोकांक भुरग्यांक त्या क्रशराच्या आवाजान हांगासर अभ्यास करपाक गावना. आतां सरकारा कडेन एक म्हाजें निवेदन आसा की आमची कितें तरी हेतून मार्ग काडा आनी आमकां ह्या धुल्ल्यांतून मुक्त करा. आणि त्याच बरोबर आमच्या ना जाल्यार भुरग्यांची तरी कितें तरी एक बाबा कामां धंद्याक जे कंपनीच्या अंडर दियात, ते कॉन्ट्रॅक्टाच्या अंडर आमकां नाकात कामां. आमच्या भुरग्यांची सोय करा. शांती गुरुदास तिवरेकर कितें हाडिल्ले आमी फक्त धुल्लाक लागून सगळो धुल्लो अख्खो घरांनी वाडटा. हो धुल्लो परत जेवणाक खाणान आमी सगळे आतां शीत पडटा. लोकांक जबाबदारी घेवपाक तयार ना. पण तुमचे कोणूच आयकना. आमच्या कोण आमी आतां हाडयता न्हू, हाडून धरता तेन्ना येता खेड्यामध्ये येयले सोडले मागीर ते जबाबदारी घेयना. कहाणी कितें आमी शीत पडली तेन्ना आमच्या धुल्लांनी वयता त्या घरांनी वयता जेवणाक खाणान पडटा ते आमी कितें करपाचें? आयज हाडिल्ले आमी म्हणल्यार ते धुल्ला खातीर आमी हाडिल्ले. तेंच्यांनी कितें सांगलें आमकां धुल्लो कंट्रोल करता म्हणून. धुल्लो मात्तूय तेंच्या कडेन कंट्रोल जावना, त्या खातीर आमी आतां सांजचे हाडिल्ले. म्हणजे तुमची मागणी कितें आसा? आमची मागणी आमकां बेनिफीट कितें कांयच ना हांगा गांवा खातीर, कसलेंच बेनिफीट ना. भुरग्यांक कामाक घालता सांगलेले, लेटरां घेतली तेंच्यानी, आवाजूच ना गांवांत. ओके. आनी आतां कितें जाल्लें हांगासर? हांगा कितें जाता रस्त्याचें? आतां हो प्लांट चल्ला पळय, तो आमी सांगलो सकाळी आवाज बंद जाय म्हणून. कसलो आवाज घरा कडेन कानार येता, सगळीं सेकंडाक वयता आनी जॅम्पीट येता. मागीर रातची मशिनरी चालू आसता. रातची धांक बंद आनी सकाळचे संक ट्रक चालू, बायकाचे आवाज. केन्ना न्हिदपाचें केन्ना तुमी सांगा आतां. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.